जोवां प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 9 वळी 1 ते 40 आनी 1। जेजू जल्माच्या कुड्याक बरो करता। वेता वेता जेजून एका जल्माच्या कुड्याक देखलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या व ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान व ताच्या आवय बापायन पातो केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उद्देशी परगोट जावची म्हूण तो असो जल्मलो। दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय। रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना। हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड। अशें उलोवन ताणें जमनीर लुती उडयली। लुतयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हळें, वच आनी सिलोमाच्या तळयेंत धू। सिलोम मुणगे धाडलोलो। कुड्यान वचून धुले आनी ताका नदर आयली। मागीर तो परतून आयलो। ताची सेजां सामारी आनी ताका आदी भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटालीं, होच तो। दुसरी म्हणटाली, ना, पूण हो ताचे भाशेन दिसता। ताणें म्हळें, हांवूच तो। तांणी ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हळें, सिलोम तळयेंत वचून धू। म्हणटच हांव गेलो। हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली। तांणी ताका म्हळें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो। फारिजेव चवकशी करतात। आदीं कुटो आसलोल्याक तांणी फारिजेवाशी हाडलो। जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोनवार आसलो। ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हळें, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुले आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा। फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय, तो सोनवार पाळिना। पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं। देखून आदीं कुड्डो आसलोल्याक आनीक एक पावट तांणी म्हळें, तुजे दोळे उगडल्यात, ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी। तो कुड्डो आसलोलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव सोतमानी ना जाले। देखून तेन्ना नदर आयल्ल्यांच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत? तो कुड्डो जल्मलो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मलो म्हूण आमी जाणो, पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तें बी आमी नकळो। ताचे कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो। ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो।
तेकून ताणी अशें सांगलें, कित्याक जेजू क्रिस्त म्हूण कोणेय मानून घेतला जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायल्लें. त्या पासून ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा ताचे कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलोल्या मनशाक तांणी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाक महिमा दी, तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणो. ताणें जबाब दिलो, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणो, हांव आदीं कुड्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. तांणी ताका नव्यान विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें तांकां जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक फावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका अशें हिणसूंक लागले. तूं जा ताचो शीस, आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, अजाप तें हें, तो खंयचो तो तुमी नकळोत, आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भक्ती करतात आनी ताची खुशी पाळतात जाल्यार देव तांचें आयकता. संवसार घडलोल्याक कोणें कुड्डो जल्मल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कधीच कोणेंच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. तांणी ताका परतिपाळ केलो, तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय. आनी ताणें ताका भायर घालो. ओत्मीक कुड्डेपण. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर भावार दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर भावार्थ ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव भावार्थ धरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें, नीत करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां, जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टीक पडटा तीं कुड्डीं जावचे खातीर हांव आयलां. ताचे सुरशीं आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात.